डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी आमचे अध्यक्ष श्री विजय विखे आणि सगळ्या समितीच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता। आमच्या बरोबर उपस्थित असतात गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या व्हायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर मॅडम, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री विजय विखे, यूथ काँग्रेसचे प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट वरद मार्दोलकर, म्हापसा ब्लॉक काँग्रेसचे प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर आणि म्हापसाचे आमचे उमेदवार डायनामिक पर्सनॅलिटी एक्स चेअरमॅन ऑफ म्युन्सिपॅलिटी म्हापसा म्युन्सिपॅलिटी आणि आमचे उमेदवार म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सुधीर कांदोळकर, तेच भशेन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विवेक डिसिल्वा, अमय कोरगांवकर, नॉर्थ गोवा ओबीसी चेअरमॅन सेल, हिमांशु तिवरेकर चेअरमॅन मीडिया सेल, NSUI प्रेसिडेंट म्हापसा जोनेद सय्यद आणि आमचे गजानन तिळवे, सगळे व्यासपीठाचेर उपस्थित असलेले सगळे मानेस तेंचे सगळ्यांचे परतून एक फावट स्वागत करता, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि आयज हांगासर जो इंडक्शन प्रोग्राम आसा तो इंडक्शन प्रोग्राम फुडें व्हरता आसतना तुमकां सांगूं इच्छिता की आयज हांगासर BJPचे एक्झिक्युटीव मेंबर, आतां एक्स एक्झिक्युटीव मेंबर जाल्लेले आसा BJPचे साईदत्त कोरगांवकर, सुदत्त कोरगांवकर हे आयज आमच्या काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता आणि तेचे रितसर इंडक्शन करच्या खातीर हांव आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री विजय विखे हांकां, तेच बरोबर तेंचे सगळे सहकारी सुदत्त कोरगांवकराचे शमीर अन्सारी, स्वप्नील नायक, शैलेश शिंदे, राहुल नायक, ओमर सय्यद, शोएब, फैसान, सॅम्युअल, रोहित अली आणि सगळे वांगडी त्यांचे तुमचे सगळ्यांचे आम्ही आयज हांगासर काँग्रेस पक्षान along with these people इंडक्शन करता आणि जे हांगासर सगळे असंख्य कार्यकर्ते म्हापशाचे जे सुदत्त कोरगांवकराचे सहकारी आसा ते आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता। तुमचे सगळ्यांचे आयज काँग्रेस पक्षान आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट बाब श्री विजय विखे रितसर काँग्रेस पक्षान तुमचो प्रवेश करून घेतले आणि तुमचे काँग्रेस पक्षान आम्ही हांगासर स्वागत करतात। अलॉंग विथ आमचे GPCC व्हायस प्रेसिडेंट डॉक्टर मॅडम प्रमोद साळगांवकर आणि म्हापसाचे प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट बाब सुधीर कांदोळकर। हांव म्हापसा ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री शशांक ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर हांकां विनंती करता की तेंचे फॉर्मल इंडक्शन तेंची मेंबरशीप एनरोलमेंट करचे। आमचे म्हापशाचे कॅन्डिडेट शैलेश शिंदे राहुल नायक, स्वप्नील नायक,
ओमर सय्यद रेडी रहा ओमर सय्यद सोएब नाव घे मोहम्मद जफर शबाना गाजी शबाना उमर एक फोटोग्राफ आमच्या डिस्ट्रिक्टच्या एनएससी कोणाला एका दिवसात अनेक बंडल रोहित सॅम्युअल 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 फास्ट फोटो मार गए बस 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 दीदी आजच्या इंडक्शनाच्या प्रोग्रामाक आमच्या इंडक्शनाच्या प्रोग्रामाक सुदत कोरगांवकर आणि त्याचे सगळे साथीदार युथ मंडळी युथ काँग्रेस हांचे हांव स्वागत करता, तशें मिडियाचें स्वागत करता. आमच्या वांगडा आयज ह्या इंडक्शनाच्या प्रोग्रामाक हांगा आमच्या वांगडा हाजीर आसा आमची सिनियर वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर आणि म्हापसाची इंचार्जूय आसा ती, तशेंच
आमच्या वांगडा आमचे यूथ प्रेसिडेंट भरत म्हार्दोळकर आसात, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट शशांक, तशेंच आमचे कॅन्डिडेट आनी आदले चेअरपर्सन सुधीरबाब कांदोळकर आसात, तशेंच सगळे आमचे म्हापसा डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट अमय कोरगांवकर, जो वायस चेअरपर्सन OBC सेलाचे हिमांशू, मागीर डिसिल्वा आमचे विवेक, फिरोज खान जनरल सेक्रेटरी, तशेंच आमचे ॲडवोकेट अमय सावंत, प्रणव वायस प्रेसिडेंट आमचे दोन, तशेंच आमचे आदले कावन्सिलर हातून बाब, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते, वायस प्रेसिडेंट सिकंदरूय आसा, तशेंच तेचे कार्यकर्ते आसात आनी युथाचे मेंबर्स. आयज तुमी पळयलां आसतलें की म्हापशानूच न्हू अख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता नवे नवे भुरगे, नवे यूथ, नवे कार्यकर्ते तांकां दिसता की गोंयांत हो काँग्रेस सरकार येवपाक जाय आनी त्या खातीर येता त्या दिसान दिसता तुमकां कळटलें की म्हापशान खुबशे सोशल वर्कर्स आदले जे दुसऱ्या दुसऱ्या पार्टींक जॉयन जाल्ले जावं सोशल वर्कर्सान आसले ते येता त्या दिसान आमकां जॉयन जातले आनी सुधीर बाबाच्या बरो मतांनी म्हाका दिसता आमी लास्ट इयर 1000 वोटांनी 500 वोटांनी हरलेले. ह्या फावटी म्हाका दिसता 2-3 हजार वोटांनी आमी निवडून येतले आनी म्हापशान जे डेव्हलपमेंट जावंक ना ते येता त्या डेव्हलपमेंटान तुमकां दिसतले. आनी हांव मागता प्रत्येक गोंयकारांक, प्रत्येक म्हापशाकारांक की हांगा तुमकां म्हापशान जर डेव्हलपमेंट जाय, कितें चेंजीस जाय जाल्यार ह्या फावटी आमदार म्हणटा तो चेंज करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय आमकां. म्हापशान कितें जावंक ना आनी कितें जालां हें तुमकां सांगपाची गरज ना, पूण ओवरऑल आयज चिंतपाची गरज आसा फूल गोंयाक. गोंयाची आयडेंटिटी, गोंयाचें कल्चर आनी गोंयाची अस्तित्व जर आमी राखतले जाल्यार काँग्रेस शिवाय पर्याय ना. आनी त्या खातीर आमच्या लिडर्सांनी खुबशी म्हाका दिसता 1 वर्स ही मेहनत घेतलेली आहा आनी त्या मेहनतीचें फळ म्हाका दिसता आमच्या आयज कार्यकर्त्यांच्या हितून दिसता. आनी त्या खातीर प्रत्येक कार्यकर्तो आपली नाराजगी, आपले हेवेद्या सोडून हांव मागता की प्रत्येकानी तुमचे जो कॅन्डिडेट दिला ताका सपोर्ट करचो आनी येता त्या सरकारान काँग्रेसचो सरकार आसतलो तेन्ना जे कोणाचे युथांचे जावं बाकीचे कितें समस्या आहा ती आमी सॉल्व करतली अशें आमच्या पार्टीन सांगलां. आनी आमी तेच्या वांगडा कार्यकर्त्यां वांगडा ठाम रावतले, गोंयकारां वांगडा आमी ठाम रावतले. जे प्रोजेक्ट आहा, जे कितें जावंक ना, जेचेर अन्याय जाला तेचेर काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते, काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बेरर, यूथ म्हणा, NSUI म्हणा जावं महिला, हे आमी ठामपणे रावतले आनी आमच्या सरकारा कडल्यान ते आमी डेव्हलपमेंट आनी जे कितें जालां तें आमी करून घेतले. देव बरें करूं. हांव मागता की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आजच्या ह्या इंडक्शन प्रोग्रामाक हजर आशिल्ले म्हणजे सगळ्यांच्या आवडीचे असे कॅन्डिडेट बाब सुधीर, तशेंच हांगा आशिल्ले सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स आनी तुमी आज काँग्रेस पक्षा कडेन आयिल्ले सगळे यूथ नवी एनर्जी घेवन, तुमची ही मिडिया फ्रेंड्स, अतिशय आज आमकां एक आनंदाची म्हाका गजाल दिसली की इतकी एनर्जी ही पळोवन गोंयभर जेन्ना भोंवतात तेन्ना दिसता सगळे लोक म्हणटात, फोन करून करून लोक सांगतात ह्या फावटी काँग्रेस, ह्या फावटी काँग्रेस. पण ह्या फावटी काँग्रेस येतली अशें म्हणून जेन्ना आमकां दिसता ते तुमी जाणा डायनेमीक आमचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी आमचे सगळे इतलो वावर केल्लो आसा की गेल्ली आतां कितलीं वर्सां आनी फाटल्या फाटीच आमचो गव्हर्मेंट येवपाचो आशिल्लो. तुमकां खबर आसा न्ही 2017 आमकां मतां पडिल्लीं, आमचे कॅन्डिडेट आयिल्ले, आमची सिंपल मेजॉरिटी आमकां मेळिल्ली, सिंगल लार्जस्ट पार्टी, आनी आमकां लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिल्ली गव्हर्मेंट करपाक. पूण ह्या सरकारान फाटल्या हो जो 5-10 वर्सां हांगा राज्य करता ह्या सरकारान ती मॅन्डेट चोरून व्हेली. आमच्या आमदाराक तांणी मागीर आमच्या आमदाराकूय पळयले, पूण
ताज्या पयलीं विश्वासघात केलो. ज्या लोकांनी मतां घाल्ली आनी काँग्रेस पक्षाक सत्तेर येवपाक हे केले तांचो विश्वासघात जाल्लो. सर ह्या फाटी लोकांनी ठरयल्लें आसा आनीक लोक विचारतात म्हणजे आमी काँग्रेसवाले सांगपाचें थंयच उरलें, लोकूच सांगतात ह्या फाटी काँग्रेसच येतली म्हणून. आनी जेन्ना तुमचे सारकी यंग लोक यूथ सगळं जेन्ना काँग्रेस पक्षा कडेन येता तेन्ना आनीकूय बरें दिसता. कित्याक गेली 30 वर्सां हांव काँग्रेसीन आसा, 30 पेक्षा चडूच जाली. आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट शशांक ताज्या बापायन म्हाका काँग्रेसीन तुमी जशे आयले तशें हांवूय बी एकदम म्हणजे खूब उमेदीन काँग्रेस पक्षान आयिल्ली. 30 वर्सां जालीं जावन गेली की हांव ताजे मागीर हांव ब्लॉकाचे महिला प्रेसिडेंट जाले, मागीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाली, PCCचेर प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट जावच्या पयलीं म्हापसा ब्लॉकाची PCC प्रेसिडेंट जाली आनी इतके हे सगळे बरोबर काम केल्लें आसा म्हापशांत. पण फर्स्ट थींग म्हणजे कितें म्हापशान आमचो कॅन्डिडेट आयलो ना केन्ना आनी ताका लागून आज म्हापशां जें कितें आसा आनी तुमकां सगळ्यांक जे कितें त्रास भोगतात हे काँग्रेस पक्षाच्या फाटल्यान रावना म्हणून. आज उमेद दिसता की तुमी इतले सगळे काँग्रेस पक्ष तुमीच न्ही अशे खूब लोक काँग्रेस पक्षान येत आसा. आमी सगळ्यांक वेलकम करतात कित्याक ह्या फाटी आमकां खात्री आसा की आमचो कॅन्डिडेट येतलो सुधीर आनी आमचो सरकार येतलो. तुमी अशेंच काँग्रेस पक्षा बरोबर रावा, सगळीं आमी उमेदीन काम करुया आनी काँग्रेस पक्षाक हो जो आमचो जो सिद्धांत आसा सगळे उपस्थित मान्यवर आणि उपस्थित हांगा सगळे आज जे नवे जॉईन जाता आणि मिडिया सगळ्यात पयले सुवातेर हांव आमचो सुदर्बाब कोरगांवकार आणि तेजे वांगडी आज मोठे संख्येन तेंच्यांनी आज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा तांकां हांव पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करता आणि हांव अपेक्षा करता की तुमच्या काँग्रेस पक्षान जे तुम्ही आज जे शामील जाल्यात हेतून काँग्रेस पक्षाक म्हापशांत बळकटी मेळटली. सुधीर कांदोळकार जो आमचो कॅन्डिडेट आसा तेजे हात बळकट जातले. आमी पळयता की हो जो आतां ट्रेंड चालू आसा 2 दीस पयलीं म्हापसाचो जो कावन्सिलर रायन ब्रागांजा एक चेअरपर्सन तो तेणें आमकां सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. आज मोठ्या प्रमाणात सुदात कोरगांवकार आणि तेजी टीम जेंच्यांनी भारतीय जनता पक्षा खातीर म्हापशांत मोठ्या प्रमाणात तेंचें योगदान आसा. म्हाका दिसता लास्ट टायम जोशुआक निवडून हाडपा खातीर पसून तेंच्यांनी भरपूर वावर केल्लो. आज हे सगळे यूथ तांकां आज कळून चुकला की भारतीय जनता पार्टीन आज प्रत्येक स्तरार आज ती फेल गेल्ली आसा. म्हापशेचो आमदार जेका मोठ्या अपेक्षेन निवडून दिल्लो की म्हापसाचो विकास जातलो, तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, पूण आज जर पळयत जाल्यार आज ही सगळी फटिंगपणां म्हणून आज तो आज कांयच करपाक शकना. आज एक निश्क्रीय आमदार अशें आज प्रूव जाल्लें आसा. हें चिंतून खंय तरी एक सुधीरबाब कांदोळकर आनी काँग्रेस पक्षान तांकां एक खंय तरी एक आशेचें किरण दिसता. खंय तरी काँग्रेस पक्षूच गोंया खातीर आनी खास करून म्हापशा खातीर कितें तरी बरें करपाक शकतले ह्या आशेन आनी ह्या अपेक्षेन आज मोठ्या संख्येन तरणाटे हांगा जॉयन जाल्ले आसा. अशेंच गोंयभर आमी पळयता की आज जे एकंदरीत वातावरण आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधान आसा. प्रत्येक मनीस आज उलोवपाक लागला की गोंयान आज येणारें सरकार आसतलें हें काँग्रेसचें सरकार आसतलें. आनी म्हाका खात्री आसा की खास करून बार्देजांतल्यान ह्या खेपेक काँग्रेसीक गव्हर्मेंट करपाक मोठें योगदान आसतलें बार्देस तालुक्याचें आनी तातूंत नक्कीच म्हापसा हो मतदारसंघ असो आसतलो जो आमी 100% काउंट करूं शकता जो आज काँग्रेसीचो आमचो उमेदवार जिखतलो. हांव पयले परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी अपेक्षा करता की सगळ्यांनी ह्या खेपेक काँग्रेस पक्षाक तुमी काम करतले आनी मोठ्या संख्येन मोठ्या मार्जिनान हो म्हापशेचो सीट तशेंच बार्देजांतली इतर सीट तुमी निवडून हाडटा. थँक्यू. आजच्या प्रोग्रामाक आमच्या सगळ्यांची नांवां घेयना. आमचे नॉर्थ अध्यक्ष बाबा विजय विखे आणि बाय प्रमोद सालगांवकर,
आयज आमच्या काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षान जो सुदत कोरगांवकर एक BJPचो धडाडीचो कार्यकर्तो आणि त्याच्या बरोबर त्याचे इतर सगळे साथी पांढरे म्हण आनी पण सगळ्यांची नांवां घेयना सगळे आसात हांगा कारण तांकां पक्षा बरोबर रावन पक्ष कितें काम करता तेची प्रचिती येयल्ली आहा आनी खंयसर तरी तांकांय कळोन चुकलेले आहा जो आमचो युथांचो फ्युचर तो फुडें बरो घडपाक जाय ताका लागून आमी कितें तरी करपाक जाय जावं म्हापशांत चेंज घडोवपाक जाय हेका लागून ते व्हड्या खोशेन आयज हांगा इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाल्ले आहा तो आनी तेचे वांगडी आनी तेचे बाकीचे सगळे ते बरोबर येयल्ले कार्यकर्ते तेंचे हांव मना पासून अभिनंदन करता. आयज आमी पळयता जे आमचो म्हापशाचो कॅन्डिडेट जे युथाक लागून कितें करपाक जाय ते तेच्या हितून कांयच ना सद्या 2.5 वर्साचो काळ आसलो ते हितून काही प्रमाणान तरी गव्हर्मेंटान नोकऱ्यो दिल्ल्या पण म्हापशाच्या युथाक लागून कांयच ना. ज्यो नोकऱ्यो आसात त्यो नोकऱ्यो सगळ्यो खंयसर तरी वाडपय जाल्यार तेंचेच मिनिस्टर खंयसर तरी ते नोकऱ्यो विकतात आनी तेंचेच मिनिस्टर सांगतात हा बाबा ही नोकरी विकली अमको घोटाळो जालो खंयसर तरी 70 करोडांचो घोटाळो हे अशें चल्ल्या कारणान आमचो म्हापशेचो MLA त्याचोय आवाज ना अरे बाबा म्हापशेकारूय टॅक्स भरता म्हापशानूय यूथ आहा शिकलेले आसात तांकां लागून घटपट करूंक जाय न्हू एक 300 नोकऱ्यो जाल्यार 25 नोकऱ्यो म्हापशान येवंक शकना म्हापशान यूथ ना अशें जायना पूण अशा तरेच्या कारभाराक आमचे यूथ कंटाळलेले आनी तेंच्यांनी आयज डिसिजन घेतला एक काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट एका निवडून हाडचो म्हणून आनी म्हणून ते आयज स्वखुशेन हांगा जॉयन जाल्या परत एकदां तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी इन फ्युचर म्हाका खबर आहा येता ते निवडणुकीक हे आमचे सगळे यूथ जे फुडें खोशेन येयल्ले आमच्या बरोबर रावन आमकां भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी जी कामां युथाक लागून जाय युथाक लागून आयज आमी पळयता म्हापसान ते एक ग्रावंड ना एक आहा तोय बी आर्दना कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच्या पयलीं हांगा ह्या म्हापशेच्या वाठारानूच कितल्याच हांगा फुटबॉल ग्रावंड तयार जाताले आनी सिजनल खेळटाले पावसान परत बंद जाताले पण इन फ्युचर थंय मेळटा ते फुटबॉल ग्रावंड क्रिकेट ग्रावंड बॅडमिंटन ग्रावंड धाकटे ग्रावंड अशे ग्रावंड युथाक लागून हो म्हाजो फर्स्ट अजेंडा आसतलो हेका लागून आमी फटफट करतले जेन्ना अशे तरेच्यो फॅसिलिटी जर दिल्यो आमी तर यूथ आमचे सशक्तीकरण युथांचे जातले यूथ बळकट उरतले. आतां बाकीचे खुबशे इश्यू आसात सगळे इश्यू आयज घेयना ते सुरेश म्हणा बाकीचे रवींद्र भवन म्हणा पार्किंग ते आमी फुडल्या हेका घेवया. आयज परत एकदां हे आमचे सुदेश कोरगांवकर आनी तेचे सुदत कोरगांवकर आनी तेचे सगळे वांगडी कार्यकर्ते तेंचे हांव अभिनंदन करता. देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं घोशणा घेवया म्हापशेकारांचो विजय असो व्हडल्यान म्हापशेकारांचो कित्याक म्हणटा विजय आसा तुमच्या वांगडा विजय असो. आतां म्हापश्यान भाजपाक काही वर्सां खूब प्रेम केलो आनी भाजपान तसो आमकां म्हापशेकारांक परतून प्रेम दिवंक ना. बरो एक मोहन बुडयल्लो सुरी काडले आनी फाटीर मारला आनी सदींच सांगताले आमकां डेवलॉपमेंटान तुमकां हें मेळटलें तुमकां तें मेळटलें तुमकां आनी खंयचे कडेन कांय ना. सो आमी डेवलॉपमेंटा बद्दल आतां उलोवचें न्हू. हांवें ताका मोठे सांगेन यूथ येयला हे पयला स्टडी केला कित्याक आयचे यूथ हे हुशार आसात शिकलेले आसात पण बेकार आसात ना नोकऱ्यो आनी ना धंदे. सो नोकऱ्यो ना
पेपराचेर भरपूर येतात नोकऱ्यो 10,000 20,000 फुडल्या वर्सा आनी कितले 10,000 लाखांनी घेतल्यो पूण प्रत्यक्ष जेन्ना वयतात लायनीक उबे रावतात फॉर्मां भरतात आनी मागीर कळोन येता नोकऱ्यो अमक्या लाखाक विकल्यो गेल्यो आनी आतां सुप्रीम हायकोर्टाक खंय तरी तांकां स्टे हाडचें पडली. दुसरें सगळो टॅलंट भरला तो वाळपय भरला. बाकीच्या गोंयांत टॅलंट ना. तुमी शिकला ते शिक्षण न्हू हाजो अर्थ तसो जालो दिसता. आतां आमी एनालायज केले आनी पळयले 2017ची गजाल 65-70% लोकांनी वोट केला BJP नाका म्हणून. विविध पार्टेक केले, काँग्रेसीक केले, थोडे काँग्रेसमॅन भितरले आपले स्वताक लागून गेले आनी आयज खरेंच काँग्रेस क्लीन जाल्ली आहा. आनी हे जे आयज कॅन्डिडेटाची लिस्ट आसा 40 चडशे जाण फ्रेश फेस आसा, नवीन चेहरो आसा. आतां नवीन चेहऱ्या वांगडा नवीन प्रगत जाय म्हणून आमी हांगा उबे रावल्ले आसात भाई वांगडा एक तेंको पिवपाक की तूं सर फुडें तुज्या वांगडा आमी फाटसून आसा. आनी तुमकां कितें विचारूंक जाय क्वेश्चन आले तेंचे जाले लास्ट काँग्रेस पार्टीचा आनी एक लास्ट 2 घोशणा करता आनी हे सोंपयता. हमारी भूल कमल का फूल इस बार यही सरकार. थैंक यू. क्वेश्चन कितें क्वेश्चन आहा कितें 2 दिसां पयलीं बिगेबाब 2 दिसां पयलीं तुमचे काँग्रेसचे तारक आरोलकर हांणी पत्रकारांशी उलयतना सांगले की काँग्रेस पार्टीन आपलो विश्वासघात केलो म्हणून. हेजेर तुमकां कितें म्हणटा? तारक आरोलकर म्हणटा पळय एक बरो एक सोशल वर्कर आनी मिडियासून आमकां कळटा की तेणी मिडिया थ्रू एक हें केला भाश्य केला की विश्वासघात जाला म्हणून. पण म्हाका दिसना की विश्वासघात जाला असो. आनी तारक आरोलकरान जेन्ना काँग्रेस पार्टीसून कावन्सिलर जाल्लो तेन्ना तेणी एक्चुली पयलीं विश्वासघात केल्लो तो BJPन केल्लो. तरी आसतना काँग्रेस पार्टी ही सगळ्यांक समजूतदार घेवन म्हणजे चूक जाल्या ती आमी मान्य करून आमी तांकां घेता भितून आनी तेजें स्वागत केल्लें. आनी ह्या 2 वर्साक म्हाका दिसता 1.5 ते 2 वर्साक काँग्रेसचे कार्य करपाक दिले आनी अशे असंख्य आमचे कार्यकर्ते आहात, असंख्य आमचे ऑफिस बेरर आहात तांकां खुबशे जाणांची तिकेट मेळोंक ना. तर तारक आरोलकराचें सुद्दां एक एस्पिरंट म्हणून काँग्रेसीन नांव फुडें व्हेलें ही व्हडली गजाल आसा. व्हेल्ले आनी तेच्या कडल्यान मागीर तिकेट एकट्या कोणाक तरी दिवपाक जाय तर दिलें. हांव तेजे कडेन मागता की तुमी आनी सगळ्यां कडेन कार्यकर्त्यां कडेन मागता की तिकेट एकट्याकूच मेळटली. खुबशे जाग्यार म्हाका दिसता आमी फेसीस दिल्या, आमच्या लिडरांनी पळयलां की कितें कितें चेंजीस जावपाक जाय आनी तेणी आमच्या पार्टीच्या भलाय खातीर गोंयच्या भलाय खातीर थोडे निर्णय कठोर घेतलेले आहा. तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा ठाम आहा. तेन्ना तारक आरोलकराक हांव मागता की तेणी आमच्या कॅन्डिडेट सपोर्ट करचो आनी ऑर्गनर कॉन्स्टिट्युन्सी कळ्ळें निवडून येवपाक आमच्या कॅन्डिडेटाक हे करचो. तेणी भाश्य केलां तें म्हाका दिसता तेच्या हितून रागान नाजाल्यार आनी कितें केलां आसतलें. सो ताका मागता की जे जे कितें तुवें भाशण केलां तें मातशें स्टेटमेंट दिला तो परत घेवचो आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो. ते तुमच्या सध्या पार्टींतल्यान रिजायन जावपाचें आसा अशें आयकपाक येता आनी म्हापशान खंय तरी TMCच्या लिडरशिपी अंडर ते इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें आसा अशेंय ते खंय तरी भायल्यान आयकपाक येता. हेजेर तुमकां कितें म्हणटा? आयकता तें बरें हांवें तें आतां प्रेस वायज तेणी उलयलां. फाल्यां TMC अंडर ते ऑलरेडी अशें अनावन्स केल्लें आहा तेणी. जर फाल्यां ते इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? पळय कितें आसा आमची पार्टी डेमोक्रेटिकली सारकी या कोणाक आमी आडोवंक शकना. BJPचे भाशेन आमी कोणाक खंय तरी आमीश दिवन आनी कितें आडोवंक शकना. प्रत्येक जण
कन्फर्म आहा खंयचें डिसिजन कितें घेवचें म्हणून, पण हांव अपील करता ताका की ही इज यंग, बरें सोशल वर्क काम केलां आनी तिणी फुडलो फ्युचर म्हणटा तो काँग्रेसीनूच आहा. आतां तुमी पळयता कितलेशे यूथ जॉयन जाला, भुरगे जॉयन जाला, हेच्या फुडें खुबशे जॉयन जातले. तिणी येवचो आनी फ्युचरान तुजी लिडरशीप कितें आहा ती आमी तयार करची आनी फुडें कितें आहा तें तुजें हें करचें. आतां आयकूंक येला की TMC आनी खंय खंय येता, आयकूंक खुबशे येता. जेन्ना तो वयतलो तेन्ना मागीर पळोवया, तेन्ना मागीर आमचें स्टेटमेंट दिवची. एक फोटो मातसो त्या सायडीन